मडगांव गांवूक नुस्त्या मार्केटा भायर थर्मोकोलाच्या कोयराचो प्रश्न सुटन सुटाना। थर्मोकोलाचो कोयर एकठांय करपाक एक मनीस नेमला, तरी आसतना दिसान दीस थर्मोकोलाच्या कोयराच्यो राशी पातळत आसा। हो कोयर एकठांय करपाक एक सुवात निश्चित करून लेगीत कोण कानामनार घेना। ताका लागून मडगांव नगरपालिकेचो मुख्याधिकारी गौरीश शंकवाळकरान तिडक उक्तायल्या। आमी ऑलरेडी थर्मोकोल कलेक्ट करपाक एकटो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केला आणि तुम्ही पळयलां आसतलें की तो डेली थर्मोकोल थंय कलेक्ट करता। थंय थर्मोकोल साऊथ गोवा तांचे होलसेल मार्केट आसा, हातूंत इतलो क्वांटम तयार जाता थर्मोकोलाचो। ते सगळे ट्रेडर्स आसा, ते सगळी नुस्तें सकाळचे घेवन येता आनी थर्मोकोल काडून मागीर तो भायर उडयता। आमी थंय थर्मोकोल कलेक्शन पॉयंट सुद्दां म्हणून केल्लो आणि त्या प्रमाणे आमी तो कंप्लीट थर्मोकोल आसा तो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो डेली एक ट्रक तांचो थर्मोकोल आसा तो क्लियर करता। ताच्या भायर आमी रिटेल मार्केट आसा पळय, थंय ह्या 5-6 दिसांक थंय जो थर्मोकोल तांचो कलेक्ट जाल्लो तोय सगळो आमी क्लियर केला। आता थर्मोकोल ते काढून जर तर थंय भायर उडयता, तर थंय शेतां आसा ते शेतांनी उडयता, तांकां आमी एक रिक्वेस्ट केलो की बाबा तुम्ही सगळे कितें आसा आता थंय सुद्दां आमचे एसजीपीडीए मार्केट जे आसा होलसेल थंय सगळो थर्मोकोल एका जाग्यार हाडून दवरता आनी आमी क्लियर करता तो। हांगासर रिटेल मार्केटांत आतां काडून खंयच्या खंय शेतान उडयता, खंय उडयता, ते आमच्या लोकांकडेन कलेक्ट करपाक जायना मागीर, म्हणून ते तशें उरता। तांच्यांनी जो थर्मोकोल जो थंय तांच्यांनी एकठांय करून दवरलो तो सगळो आमी क्लियर केला थर्मोकोल आणि आमी कंटिन्युअसली तो क्लियर करता, कित्याक आमी एक कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केला, ताचे थ्रू आमी सगळो तो ऑन डे टू डे बेसीस डिस्पोज करता थर्मोकोल।